Matew. जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता. चॅप्टर 9. तो दुसरी ओड्यार चोडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो आनी अवचीत हांतुन्नार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजू आरकाराक म्हणलें, धीर धर पुता, तुजी पातकां भोगसलीं. हें आयकून थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, देव निंदा कोत्ता. तांची चिंतना वळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर ह्या दोनांतलें खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें, तुजीं पातकां भोगसलीं अशें म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां कळोन येवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. मातेवाचें आपोवणें. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलोल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोन वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्या सांगाता जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. योद नाका म्हाका दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयलां. उपासा विशीं विचार. जोहाचे शीस जेजू सोशें आयले आनी तांणी विचारलें, आमी आनी फारिजे उपास कोत्ता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आससर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत. पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून वचचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजूची आनी ताच्या शिसांची चाल सारकीच नवी. पोन्न्या वस्त्राक कोणूच आवळोंक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो वस्त्र थावन ओडून भायर सरता आनी फाळो अदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या दाब्यांनी भरिनात, भरलो जाल्यार दाबे फुट्टात, सोरो व्हांवून वेता आनी दाब्यांचोय इबाड जाता. ना, नवो सोरो नव्या दाब्यांनी भरतात आनी दोनूय बरे उरतात. जेजू एका अधिकाऱ्याचे धुवेक जिवी कोत्ता आनी रोगपात जाल्ले बायलेक बरी कोत्ता. अशें तो तांचे कडेन उलयता. थंयच आसतना अवचीत एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. अकस्मात 12 वर्सां रोगपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आवरणाचे देगेक तिणें हात लायलो. कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, ताच्या आवरणाक तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, धीर धर धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये थावन ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेण्णू वाजयताले आनी लोक
गडबड कोत्तालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका केणटालीं. पूण लोकांक भायर घालतच भितर वचून ताणें चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू दोगांक कुड्ड्यांक बरें कोत्ता. थंयसरलो जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. आनी तो घरा पावतच ते कुड्डे ताचे सशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां भावाट आसा? तांणी म्हणलें, हय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावाटा प्रमाणें तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमचें न्हय. पूण वचून त्या आख्ख्या प्रांतांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू एका मोन्याक बरो कोत्ता. ते वचना फुडें अवचीत देंवचार बसलोल्या एका मोन्याक ताचे सशीं घेवन आयलीं. आनी देंवचार काडटच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायेलांत असलें केन्नाच कोणेंच पळोवंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, हो मनीस देंवचारांच्या प्रधाना उदेशीं देंवचार काडटा. जेजू पर्जेचे चुचुरे कोत धरता. सगळ्या नोगरां गांवांनी भोंवून जेजू तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राज्याचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी सब जिनसांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. आनी लोकांच्यो उरपुंजी पळोवन तांचे विशीं तो चुचुत्तालो, कित्याक गंवळी नासलोल्या मेंढरां भाशेन त्यो दोगदवताल्यो आनी निरआधारी जाल्ल्यो आसल्यो. तेन्ना शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. देवाचें उतर हें.